नमस्कार. आज आम्ही गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रमोद सावंत सराकडे एक प्रपोजल घेऊन आलेले आहे. कारण ग्रामपंचायत साकोड्ड्या भितर तांबडी सुर्ला करेमोळ धारगेम बोरयाल आणि तळडेम विलेज ह्यो 4 गांवां आसा. त्या गांवांनी नेटवर्क इश्यूचो प्रॉब्लम आसा आणि नेटवर्क इश्यूचो प्रॉब्लम असल्या कारणा खातीर खूप राजकीय सामाजीक आणि शैक्षणिक महत्वाचें अशें आसा की शैक्षणिक क्षेत्रांत भुरग्यांक ऑनलायन क्लासी अटेंड करपाक मेळनासली. खंय तरी तांकां पयस येवन ऑनलायन क्लासीस अटेंड करपाच्यो पडटाल्यो आणि तेज्या खातीर हे त्या गांवचे प्रतिनिधी ह्या 4 गांवचे युवक आयज 10-12 जाणां तेंचे प्रतिनिधी मंडळ मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे आणि हो जो विशय आसा तो सॉल्व करपाचें तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याक एक प्रपोजल हें केलां. हे प्रपोजल अशें जावन आसलें की हितून 4 गांवांनी अजून मेरेन जे पर्यटन दृश्ट्या महत्वाचे अशें तांबडे सुर्ला देवूळ आसा शंकराचें, त्या गांवांनी आजूबाजूच्या गांवांनी नेटवर्काचो विशय नेटवर्क नासलो आणि तेज्या खातीर खुबशे प्रॉब्लम जाताले. त्या खातीर सीएमान आमकां एक योग्य आश्वासन अशें दिलें की ह्या 3 म्हयन्यां भितर सीएम ह्या विशयान वतलो आणि जे भुरग्यांचे विशय आसा ते सॉल्व करपाचो सीएम प्रयत्न करतलो. हांव सीएमाचो आभारी आसा आणि ह्या वेळाचेर तेंच्या प्रतिनिधी मंडळांचो एक सदस्याक हांव विनंती करता की ताणें ह्या आपल्या प्रपोजला विशयी माहिती दिवची. ओके. तांबडी सुर्ला ह्या गांवांत गेले 20 वर्सां जाले तेन्नाच्यान आमकां नेटवर्क मेळना कारणान आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जाता. मेन प्रॉब्लेम म्हटल्यार आमची जी भुरगीं जाले आतां ऑनलायन स्टडीज जाल्या तांकां ऑलमोस्ट 10 किलोमिटर पयस वचून ऑनलायन शिकपाक वचपा पडटा. आणि दुसरें सांगप म्हटल्यार आमी आतां केन्ना आमकां घरा कडेन केन्नाय कोणाक फोन करपाक जाय जाल्यार कितें मेडिकल एमर्जन्सी जाली जाल्यार चडशी अशीच नेटवर्का खातीर किंवा रेंजी खातीर भरपूर प्रॉब्लेम जाता. हांव सरकारा कडेन मागता की आयज हो सीएमान जे आमकां एप्रुवल दिलां, आश्वासन दिलां तें तेंच्यांनी पूर्ण करचें आणि आमकां बेगींतल्या बेगीन हो टावर घालून दिवचो. एक विश्वास असो आसा की ह्या 4 गांवांचो जो मेजर विशय आसा हेजेर मुख्यमंत्री आपलो हस्तक्षेप करतले आणि हो जो प्रश्न आसा तो त्वरित तेजें निदान काडटले अशी आशा आसा.